नमस्कार, आम्ही आसात तेरेखोल केरी हांगा आसात आणि हांगा एक इशू जाता सध्या डे बाय डे प्रॉब्लम जायत आसा ते म्हणल्यार हांगा जे रॅम्प आसा केरी फेरी बोट हांगा येता तेन्ना खंय तरी भरती सुकतीच्या टायमार खंय तरी प्रॉब्लम जाता। गेल्या वर्सा हेच्या पयलीं हांगा येवन कन्सर्न डिपार्टमेंट येवन विजीट करून गेले, अजून मेरेन तेचे कांयच हालचाल जाल्लेले ना। एकंदर हांगा पळयल्या उपरांत खंय तरी भरती सुकतीच्या टायमार जेन्ना फेरी येता, फेरी बोट येवन रॅम्पार येता तेन्ना खंय तरी तांकां प्रॉब्लम जाता। त्या सायडीक सुद्दां हीच सिच्युएशन आसा। एकंदर ह्या विशया कडेन गांभीर्यान लक्ष दिवप खूब गरज आसा। हालींच एक कार जे आशिल्ले ते हांगाच्यान जे किल्लो आसा थंयसर वता आसतना रिवर्सान घेत आसतना इशू जालो आनी गाडी पाण्यान व्हांवन गेली। सो एकंदर हांगा इन्सिडंट हांगाय जाल्लेले आसा। सो लोकांची मागणी आसात आणि आमी कांय जाणांक विचारपाचे प्रयत्न केले पण लोक उलोवपाक तयार ना। सो एकंदर ह्या विशया कडेन कन्सर्न डिपार्टमेंट आणि गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी लक्ष दिवप खूब गरज आसा। हांगा डे टू डे लोक जे आसात, कामाक वचपी लोक जे आसात हांगाच्यानच वयतात, स्टुडंट्स आसात आणि ट्युरिस्ट जे आसात हांगाच्यानच लोक वयतात। थंय त्या सायडीन जे पूल आसा पुलांतल्यान जेन्ना लोक ट्रॅवल करतात ते लॉंग कट पडटा, सो हांगा शॉर्टकट ते फेरींतल्यान वयतात लोक। सो एकंदर ह्या विशया कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवन जे हांगा जे काम पेंडींग आसा ते काम पुराय करप खूब गरज आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।